सुवार्तेंत आज परत स्नानीक जुवांव आनी जेजू मदलो संबंध सांगला, पूण आज तो चड स्पश्ट आनी शीद उतरांनी सांगला. पोरण्या सोल्ल्यांतली निमाणी उतरां आयची सुवार्ता उजवाडायतात. मालाकी प्रवादी आपल्या पुस्तकाच्या शेवटाक अशें म्हणटा, पळया, सर्वेस्पराचो वर्तो आनी भिरांकूळ दीस येवचे आदीं हांव एलिया प्रवाद्याक तुमचेशी धाडटलों. ह्या उतराक सरी जावन जुदेव राब्बी आनी शास्त्री मेस्सिया येवच्या पयले एलिया प्रवादी येतलो म्हूण राखून आसले आनी हेंच शिकयताले. शिसांनी जेजूक केल्लें सवाल हेच दिशेन आसा. ताबोर दोंगरार जेजू रुपांतर जाता आसतना थंयसर एलियाक पळयले ते जेजूक सवाल करतात. एलिया पयले येवंक जाय म्हणून शास्त्री सांगतात कित्याक? हाका जेजूची जाप स्पश्ट. जेजूय पोरण्या सोल्ल्यांतलें प्रवाद्याचें उतर उखलून धरता. तें उतर संपूर्णतायेक पावल्ल्या विशांत ती स्पश्ट करता. जेजूक मेस्सिया म्हणून कोणी वळखजे तर ताच्या आदीं येवंक जाय आसले एलियाक वळखूंक जाय. केन्ना मेस्सियाची वाट तयार करूंक आयिल्लो स्नानीक जुवांवूच येवंक जाय आसलो तो प्रवादी एलिया म्हूण समजताना जेजू थंय मेस्सियाक पळोवंक साद जाता. स्नानीक जुवांव थंय एलियाक वळखुचें, जेजू थंय मेस्सियाक देखच्याची सावी. जेजूच्या काळाचो लोक हें सत सोदून काडूंक सोलवलो. मातेव सुवार्थेकाराचो उद्देश भोव स्पश्ट. आपल्या वाचप्यांक तो स्पश्टपणी एलियाचे सावये मुखांतर मेस्सियाचें दार उगडता. ताका वळखुचें म्हणजे जुवांव थंय एलियाक वळखुचें, हाका वळखुच्याची म्हणजे जेजू थंय मेस्सियाक वळखुच्याची सावी जाता. सुवार्थेकारान सावी आमकां दिल्या. सावये मुखांतर नीज दैवीक दायजाचें दार उगडची आनी तें आपणावची विंचोवन मात्र आमकां सोडल्या.